PM मोदी देशाच्या सगळ्या लोकांक जी एक अपील केल्ली की 1 तारखेक एका वरा खातीर क्लिनिंगनेस ड्रायवांचे स्वच्छता मिशन आसा तितून पार्टिसिपेट जावचें म्हणून आनी तेच करून जे कॅम्प सर्विसीस आसा गोंयची एक व्हडली कंपनी आसा तेंच्यांनी बाणस्तारी मार्केट आसा ते निवळ करपाची इनिशिएटीव घेतलेली आसा. ते सद्या बाणस्तारी मार्केट आसा तितून आसा आनी थंय ते सगळें जे प्लास्टीक पडलेलें आसा जें कितें आसा तें सगळें निवळ करून बाणस्तारी मार्केट निवळ करतात. कि अपना देश को, अपना भारत देश को डेवलप देश बनाने का है. आप लोग डेवलपिंग कितना करते रहेंगे, वो डेवलप देश बनाएंगे. और डेवलपमेंट कोई भी देश होता है, डेवलप देश जैसे अमेरिका हुआ, यूरोप, जैसे ब्रिटिश हुआ, जर्मन हुआ, अर्जेंटीना, जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर फर्स्ट थिंग आपको क्या नोटिस करेंगे ना, वहाँ पर क्लीनलीनेस. आप जाए कहीं पर रोड है, मार्केट है, घर है, कहीं भी है, क्लीनलीनेस आपको फील देता है. तो ये हम लोग का पहले काम स्टार्ट किए कि क्लीनलीनेस इन द फिजिकल फ्रंट, क्लीनलीनेस इन द इनसाइड. मतलब आपको बाहर में भी, मार्केट में, रोड में, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी है, वो कचरा साफ करने का है. और आपका अंदर का मन को कभी साफ करना है ताकि हम लोग को ये देश आगे बढ़ रहा है. तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे जो हम करेंगे, हमारे बच्चे हमको देखा थी कि लोग करते हैं, हमारे जैसे ही है, हम खुद करते हैं, हमको देख के वो भी काम करते हैं. पंचायत लेवल, MLAs लेवल, मिनिस्टर लेवल्स आणि प्राईम मिनिस्टर लेवल वो मिशन्स आमच्या प्राईम मिनिस्टराचो आसा. जर तर आमचे देश जर क्लीन रावले आणि क्लिनिनेस उरलें जाल्यार आमचे हेल्थ बरें उरतलें. तेणें इतलें कॉर्डिनेशन केलां. टोटल त्यांची जी ऑफिसां आसा, मेडिकल आसूं, PWD आसूं, जावं पंचायत आसूं, तांकां सगळ्यांक कॉलॅबरेट केल्या आणि ह्या क्लिनिनेसाच्या अवेरनेसाक ते प्रोग्राम करात. जावं आयज ते थोडे थोडे क्लीन जातले, पूण लास्ट टायमान अशें जातलें जशें आमी सदांच कॉम्पीट करता, भायलो देश क्लीन आसा, पूण क्लीन उरपाक तितले आमी नागरिकूय जबाबदार आसा. सगळे पंचायत गव्हर्नमेंट केलेच म्हणून जावचें ना. आमचेय कडेन आसा जे आमी जे लोकल आसा, जे पंच मेंबर आसा, तेच्या बरोबर 20 लोक आसता. ते 20 लोकांक हेल्प करपाक जाय. वो आमचो वाडो, आमची विलेज क्लीन करपाक, तेन्नाच देश क्लीन जातलो. जाल्यार उगीच आमी घोशणा दिली क्लीन कर की तशें क्लीन जावपाचें ना. आनी आमी समज प्रत्येकान चिंतलें, आपलो कोयर, आपल्या घराचो कोयर सारको विल्हेवाट लावलो, खंयसर बऱ्या जाग्यार दवरलो, जे व्हरपी आसा तांकां दिलें. आमी पंचायतीन वेट आनी प्लास्टीक, ड्राय आनी प्लास्टीक आमी तांकां दिता. तांकां समज सारकें दिलें एकट्यान करून तर खंयच कोयर जावचो ना. आनी जो भायलो कोयर आसा ते नॅशनल हायवेचेर तर टेंडर काडून ते आमच्या गव्हर्नमेंटान दिल्लें आसा. अशी समज जर कलेक्टिवली काम केलें जाल्यार आमचो देश सुंदर आणि हेल्थी जावपाक वेळ लागचो ना आणि मोदीचे स्वप्न साकार करपाक आमकां वेळ लागचो ना. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.